गोडव्या संगी करया नमन माहिती आमच्या तारोकाची लागी सरया तिच्या मोगान वाटती आमकां बचावेची गोडव्या संगी करया नमन माहिती आमच्या तारोकाची लागी सरया तिच्या मोगान वाटती आमकां बचावेची केदे वर्ते भाग मुरयेचे प्रसू जावचे आपल्या देवा आवय तरी आंकवा रावचे सर्वे सांच्यांक देख जावन सोबच्याक गोडव्या संगी करया नमन माहिती आमच्या तारोकाची लागी सरया तिच्या मोगान वाटती आमकां बचावेची गोडव्या संगी करया नमन माहिती आमच्या तारोकाची लागी सरया तिच्या मोगान वाटती आमकां बचावेची आज आम्हा सर्वांक वर्त्या संतोषाचो आनी संभ्रमाचो दीस फातिमा मायेक समर्पण दिल्ल्या इंग्लीश माध्यम इस्कॉलाचो रुपयोत्सव आचरण करच्या संदर्भी एक कुटुंब जावन पवित्र बलिदान भेटोवंक सांगाता मेळ्ळ्या 1917व्या वर्सा संवसारार पयल्या महाझुजाची मोडा उदेल्ल्या वेळार देवाची माय भोवभाग्यवंत आंकवार मरी पोर्चुगलांतल्या फातिमा म्हणल्या एक ल्हान शहरान तेगा भुरग्यांक दिश्टी पडली तिणें तांकां बरवोसो आनी शांतीचो संदेश दिलो सांगातास मागणे आनी प्राचिता मारिफात जिनी बदलोवंक उलो दिलो जशे मोरी माय मनशा कुळाक एक बरवशाचें किरण तशेंच आमचे हे इस्कॉल फाटल्या 25 वर्सांनी जायत्या विद्यार्थींच्या जिणेंत एक बरवशाचें किरण जावंक पावला भुरग्यांतय खंयच्याय रितीचो भेदभाव करिनासता हर एका विद्यार्थींक देवाचो भुरगो वा भुरगे म्हूण लेखून तांचो फुडार रुपीत करच्यान तांकां बरवसो दिवच्यान आनी तांकां समाजाची फुडली परजळची नेकेत्रां जावन बदलच्यान हे इस्कॉल सदांच पवित्र सभेच्या आनी समाजाच्या सेवेंत वावूरून आसा ह्या इस्कॉलाचेर फाटल्या 25 वर्सांनी देवान वतल्या सर कुरपे देण्या पासत ह्या पवित्र बलिदाना वेळी अर्घा दिवया सांगातास हे इस्कॉल सुरवातूंक वावुरल्या येदोळ सेवा दिल्ल्या आनी सेवा दिवच्या सर याजकां धर्मभयणी शिक्षकां आनी दानी पासत मागया प्रवेश गीत गावच्याक आमी सर्व उबी रावया संतोषाची गीता गावून सोम्या मी येता वेदी भोवती तुझ्या मी रावता काळजा मोडा ही कोटा वेदा स्तुती बलिदा सगळी बाबा आज भेटता संतोषाची गीता गावून सोम्या मी येता वेदी भोवती तुझ्या मी रावता
कोटा दुर्गा स्तुती बलिदान सती बाबा खास देता सुलतान विजम दुर्गा गीता उपकाराटून बळी भेटयता उताराय कथा देवना मागेता आमकां मोडून साजांची आदार मागता संतोषाची गीता गावून सोम्या मी येता वेदी भोवती तुझ्या मी रावता अर्जा मोना एकवटा दुर्गा स्तुती बलिदान सती बाबा खास भेटयता भुरगी विस्नार आमचे सदा मोग तुजो उदार पात्रां पडल्यारी भोगसल्यारी भोगसून सदा तयार आसाय वडपाक उलटा संतोषाची गीता गावून सोम्या मी येता वेदी भोवती तुझ्या मी रावता मोना एकवटा दुर्गा स्तुती बलिदान सर्गी बाबा खास भेटयता संतोषाची गीता गावून सोम्या मी येता वेदी भोवती तुझ्या मी रावता मोना एकवटा दुर्गा स्तुती बलिदान सर्गी बाबा खास भेटयता मोगाच्यानो इस्कोलाच्या रुपयाळ्या जुबलेवा संदर्भी आज पवित्र बलिदान भेटोवंक आमचे सवे हजाराच्या आमचो मोगाळ गोडी बाप अदीक मणादीक दोतोर पिटर पावल सल्डाना हांकां तशेंच सह भेटोवणी करच्या सर्व याजकांक मोगाचो स्वागत मागता. ह्या बलिदाना वेळार रेनिटा डिसोजा जेच्या पवित्र काळजा वाडो हाच्या आत्म्या खातीर आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. शांती तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू. थोडा संतोषान देवाकर गांधी दिवन आमी हांगा आसाव. पवित्र मिस्तेर संभ्रम हो पवित्र मिस्तेर संभ्रमत आसतना नितळ काळीज आनी नितळ मन घेवन आमी येवच्याक पथकांचे बक्षणे मागया. हांव पातकी सर हांवें तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या कोण्याक उसरून सांगता मनान चिंतून तडार उसरण वायट धरण बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. सगळ्या देवतान आनी भक्तान आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनर्करात म्हूण परातून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन.
Sumia kakutka, Sumia kakutka, Krista kakutka, Krista kakutka, Sumia kakutka, Sumia kakutka. महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वे पोरा देवा सर्गी जाया सर्वोदया देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेये तू संसाराचे पाप करता आमची काकुळता तू बापाच्या उजव्या पोस्तार आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. बापा सर्व देण्यांच्या दातारा आमचे सगळे आनी आमी सगळीं तुवें दिल्लें देणें म्हूण आमी जाणाव तुज्या मीत मेर नासलेल्या बळेपणाचे उपकार वळखून घेवंक आनी सगळ्या काळजान आनी सगळे सक्तीन तुजो मोग करूंक आमकां शिकय म्हूण आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन. लेवीशास्त्र पुस्तकांतलें वाचप. तुमी 7 हप्त्यांची वर्सां मेजूंक जाय. 7 पावटी 7 वर्सां म्हणजे 7 हप्त्यांच्या वर्सांचो काळ 49 वर्सां. 7व्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमी कोंब फुंकूंक जाय. प्राचितच्या दिसा तुमी सगळ्या देशांत कोंब फुंकूंक जाय. हे 50वें वर्स तुमी पवित्र मन परगट करूंक जाय आनी देशांतल्या सर निवाश्यांक सुडका पासरूंक जाय. हो तुमकां एक जुबलेव जावंक जाय. तुमचे पैकी हर एकल्यान आपल्या मालगाड्या घरा पाटी येवचे. हर एकल्यान आपल्याच कुटुंबाक 50वें वर्स तुमकां जुबलेवाचें वर्स जावंक जाय. तुमी वमचे न्हय. जमा करिनातलेले धान्याचे पीक लुवचे न्हय.
बेडणे करी नासलेल्या दाका मळ्यांतलो दाको जमा करचो न्हय. झुपलेव तुमी पवित्र म्हण लेखचो आनी जें कितें शेतांत मेळटा तें तुमी खावचे. ह्या जुबलेवाच्या वर्सा तुमचे पैकी हर एकल्यान आपल्या मालगाड्या घराक पाटी येवंक जाय. तुमी तुमच्या पेल्याकडचें कितेंय मोलाक घेतना वा ताका कितेंय विकतना ताका कसलोच अन्याय करचो न्हय. तुमच्या पेल्याकडचें कितेंय मोलाक घेतना आदल्या जुबलेवा उपरांत संपलेली वर्सां लेखाक धरूंक जाय. फसलेचे वर्साचे संख्ये प्रमाणे मोल बांदूंक जाय. जितली चड वर्सां तितलें मोल चड करचें आनी जितली उणी वर्सां तितलें मोल उणें करचें. कित्याक निर्दिश्ट संख्येचो पिकावळी तो तुमकां विकता. तुमचे पैकी कोणच आपल्या पेल्याक अन्याय करिना जावं. बगार तुमच्या देवाक भियेवन चलोवंक हांव तो सर्वेस्पर तुमचो देव. तुमी म्हज्या कायद्या आनी नियमा प्रमाणे जियोंक जाय. तुमी ते पाळूंक जाय. तांचे प्रमाणे चलोवंक जाय आनी अशें तुमी तुमचे अधीन आसलेल्या देशांत सुरक्षीत जियोंक शकतल्यात. भूंय आपले फळ दितली. तुमकां धादोशी खाण मेळटले आनी तुमी सुरक्षीत जियेतल्यात. तुमी विचारूंक पुरो, आमी वोंपिनातल्यार वा पीक लुवनातल्यार 7व्या वर्सा आमी कितें खावचें? देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस पौराक दिन वासुया कित्याक तो बरो. ताची विश्वासी दया ससनाक बालता. सर्वेस पौराक दिन वासुया कित्याक तो बरो. ताची विश्वासी दया ससनाक बालता. इस्रायलाची भुरगीं सर्वेस पौराक वाकून म्हणून ताचो विश्वासी मोग ससनाक बालता. हारुनाचे घराणे म्हणून ताचो विश्वासी मोग ससनाक बालता. सर्वेस्पराची भक्त करतली म्हणून ताचो विश्वासी मोग ससनाक बालता. वासुया कित्याक तो बरो. ताची विश्वासी दया ससनाक बालता. हांव पडशे म्हाका बोलान लोटलो पूण सर्वेस्परान म्हाका आदार दिल्लो. सर्वेस्पर म्हजे बोल ताणेंच म्हाका सुटका दिल्या. देखून ताची किर्तन हांव गाता. आयका भक्ताच्या तामान जाता ते संतोसाचे आनी जैताचे उल्हास उद्गार. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान विचित्रा केल्या. सर्वेस्पराक दिन वासुया कित्याक तो बरो. ताची विश्वासी दया ससनाक बालता. बांदप्यानी नाका म्हूण उडयलेलो फातर जालो बांदप्याचो
Mulya fator आपले सर्वेस्पराचे काम हे पळोवन आमी थटक जाता दिसो आयसो सर्वेस्परान केल्लो संतोष उल्हास आमी भोग्या सर्वेस्पराक दिन वाचूया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससना बाळटा सर्वेस्पराक दिन वाचूया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससना बाळटा सां पावलून कोलेसेगरांक बरयल्या पत्रांतले वसाप देवान विसून काडलेली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची देखून कन्वलायेचे दयाळायेचे दिनपणाचे मोवालायेचे आनी सस्निकायेचे कालीस तुमकां आसूंक जाय एकामेकाक सोसून व्हरा आनी एकामेकाक दुरसोन कारान आसा तरी एकामेकाक बक्षिया तुमी दिता तें बोक्साने सोमयान तुमकां दिला त्या बोक्साना बरी जावं पूण ह्या सर शिगुणा प्रास सर तुमचे ते आसूंक जाय मोग ये शिगूण संपूर्ण करता आनी ते एकवटयता क्रिस्ताचे समाधान तुमच्या काळजांनी राज करूं हे कुडीचे सांदे तुमी जाल्ल्यान त्या समासांपणाक तुमकां आपोवणे मेळ्ळा ह्या शिवाय उपकारी मनाचे तुमी जाया क्रिस्ताचे उतार तुमच्या काळजांनी उदंड बरोवन असो खऱ्या जनवायेन एकामेकाक शिकया आनी बुधबाळ सांगा किर्तनांनी गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन कर तुमच्या काळजांत देवाक अर्गां दिया उतरां जावं करणेन जावं जे कितें तुमी करतात ते सकड सोम्या जेजूचे नांवी करा ताचे मारिपा देवा बापाक अर्गां दिया देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार Alleluia, 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 Alleluia. दिसो आयसो सोम्यान केल्लो संतोष उल्हास तरास पावया उपकाराक ताच्या अर्गां दिव्या नावाक ताच्या गिता गावया हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसो लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. हें घडून थोड्याच दिसांनी मरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एका शहराक धांवन धांवी गेली. थंय जाकारीच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथीक तिणें नमान केलो. एलिझाबेथीन मरियेचो नमान आयकतच तिचे कुशींत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरून
व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. म्हज्या सोम्याचे मातेन म्हजे भेटेक येवचें हें भाग खंय तावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नामानाचो शब्द म्हज्या कानांत पडतस म्हजे कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सतमानलेली तूं कितली भागी. तवळ मरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी गाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारकातय संतोशान उरता. कित्याक आपले किरकोळ चरण दासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडा सर्व संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो. कित्याक सत्यवंतान म्हजे पासून विचित्र कामां केल्यांत. भाग्यवंत ताचें नांव. आपणाक भियेतेल्यांचेर दाखयता तो काकुळट संतते तावन संतते पर्यान. आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयलां. आपल्या काळजांत व्हडपण चिंतेल्या गर्व्यांक ताणें दुस्पाटयल्यात. पदवेदारांक उंचासाना तावन ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळांक उंच उबारल्यात. भुकेल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बासावणी ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपले साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरन दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताचे संततेक सदां काळ. मरी 3 म्हयने एलिझाबेथे सांगाता रावली. उपरांत आपल्या घरा पाटी गेली. देवाचे उतर हे वखाणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज रुपयाळो जुबलेव इस्कोलाचो. आनी ह्यो जुबलेव कितें आटापता गी म्हणून देवाचें उतर आमकां सोडोवन सांगता. जुबलेव म्हळ्यार संबंदाचो संभ्रम. जुबलेव म्हळ्यार बोगसण्याचो संभ्रम. जुबलेव म्हळ्यार नवेपण आनी नवी दिशा दिल्ल्याचो संभ्रम. संबंदाचो संभ्रम हो आमी थोडे जुबलेव पळोवं जाल्यार काजारांचो जुबलेव 25 वर्सांचो 25 वर्सां आदीं हो संबंद घडल्लो. दादल्यान आनी स्त्रियेन आल्तारी मुखार रावून हांव तुका विश्वासी रावता, तुजो मोग करता आनी तुका मानान लेखता म्हणून दिल्ल्या उतर भाशेंतावन आराम जाल्लो संबंद. 25 वर्सां, 50 वर्सां, थोडे फावटी 60 वर्सां आनी थोड्यांक आनीक 60 वर्सां हो संबंद कितलो बळवंत गे म्हणून वर्सां गेल्ले प्रमाणेच समजून घेवन जुबलेव करतात. जुबलेव मनशांचो लग्नांतय जाल्यार याजाक धार्मिकाय जुबलेव करतात आनी एका तराच्या संबंद असो. देवाक आपणाचें संपूर्ण समर्पण केल्लें आसो. हें संपूर्ण समर्पण केल्ल्या वेळार आनी एक संबंद ह्या संवसाराचो न्हय, दैवीक संबंद देवा आनी मनशा मदलो तो संबंद आमी संभ्रम करता. कांय जिणयेंत फाटीं फुडें चडवणें आसलां जाल्यार तें तिदवून त्या सुरविल्ल्या संबंदाक फाटीं येता संभ्रम करता आसतना.
ती चलल्ली वाट इल्ली वांकडी तिंकडी जाली जाल्यार परत नव्यान सारकी करूंक हो संबंद उलो दिता. बोगसाणें मागूंक, बोगसाणें दिवंक संभ्रम कुमक करता. तशेंच संस्थ्यांचो जुबलेव संबंद आटापता. आज जर तर इस्कॉलाचें कट्टून बांदिल्लो कॉन्ट्रॅक्टर ह्या मेस्त्री ह्या सुतारी आनी तांकां आदेश दिल्लो याजाक मात्र आसले जाल्यार हांगासर जुबलेवाक थोडींच जाणां आसतीं. आज रेंव साळिल्ले, पातोर बांदिल्ले, सिमीट कालयिल्ले मात्र आसले जाल्यार भोवशा ते नात, थोडे कांय आसतीत. जुबलेव दुसऱ्याच तराचो आसतो. ह्या कोणी संभ्रमी करते ना, एका कट्टोणाचो जुबलेव कोणी करिना. केल्यारी ताच्या फाटल्यान एक संबंद घडला जाल्यार करतात. आमची इगर्ज बांदून 100 वर्सां जालीं. आनी तशें पळोवंक गेल्यार हर एक जुबलेव मनशा संबंद असो. फिरगसगारांनी सांगाता येवन एकवटान बांदिल्लें इस्कॉल ह्या जाकाच्या मुखेलपणाखाल आनी तो वळ जाल्ले दूख, निराशा, बेजाराई, मेळिल्ले पंथाहुआन आयिल्ले बगल्ले कश्ट ते सकट मतीक हाडून हें फळादीक जाला म्हणून आमचो संबंद घट जाला म्हणून आमी चिपल्या वेळार उडास काडटा, चरित्रां बरयता, फाटीं पळयता, मुखार पळोवची नवी दिशाय घेता. हाच्या पयल्या वाचपांत लेवी शास्त्र पुस्तकांत मोइजे कितें समजयता. 50 वर्सांचो जुबलेव तो, 25 वर्सांचो न्ही, तरी 50ची अर्दी 25 पवित्र सभेंत 25 वर्सांचो जुबलेव करची दस्तूर आसा. सुमार 1300 इसवेतावन हें वरस ही जुबलेवाचें वरस पवित्र सभेक. फाटीं घरा येवचें. कोणें रिणा खातीर जागो आडोव दवरलो जाल्यार फाटीं दिवचो आनी लॅक वर्सां प्रमाणें घालचें. संबंद तुटला मोडला जाल्यार परत घडसूंचो, राजी जावचें. आनी भुमीक ही एका तराची सुटका दिवचें. मनशांक मात्र न्ही सुटका, भुमीक ही सुटका दिवची. अशें एका फाटल्यान एक सुटकेचो एक संदेश दिता जुबलेव. हो संबंद एक नवी दिशा दितना सुटकेचो संदेशय दिता. आनी हेच्या दुसऱ्या वाचपांत कोलोसे घरां बरोवन सांपावलून सांगली उतरां. देवाची विस्नार तुमी ताका मोगाची, देखून दिनपणाचें सोंसणिकायेचें एक कालतें काळीज तुमचे थंय आसूंक जाय. एकामेकाक सोंसून व्हरा आनी एकामेकाक दुरसोंक कारण आसा जाल्यारय एकामेकाक बक्षिया. दुरसोंक कारण आसा जाल्यारय, सुखी सोदून काडूंक मस्त कारण आसात तरी एकामेकाक बक्षिया. आनी तुमी दिवचें बक्षाणें सोम्यान जेजून तुमकां दिल्ल्या बक्षाण्या परी जावं दी, उदार मनाचें बक्षाणें. देखून जुबलेव म्हळ्यार हो संबंद घट करच्या कितें सक्कड वांकडें तिंकडें आसा तें तासून बेंडून काण परत मनशांनी काळजां एकवटावचो, बांद घट करचो हो संभ्रम. देखून आमी हांगासर आसा मोगाळ भाव भयणीनो. आनी हो बांद कितलो नितळ आसा जाय गी म्हणून मोरी माय आनी एलिझाबेथ आमकां दाखोवन दितात. तांच्या बेटे वेळार पवित्रात्म्याचो उमाळो येता. बापा आनी पुताच्या मोगा मोदें तो मोग इतलो बळादेगी पवित्रात्मो निप जाता, उमाळोन येता गी. तशें मरी आनी एलिझाबेथ सांगाता बेटतना पवित्रात्म्याचो उमाळो तीं बगतात. तुज्या नामान असो शब्द म्हज्या कानान पडलोच म्हज्या कुशींत आसल्या बाळकान उडी मारली. पवित्रात्म्यान बरोवन ती उलयली म्हणटा पवित्र पुस्तक. आनी मोरी माय जाल्यारय पवित्रात्म्याचोच उल्लेख करता. म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता, म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकातय उल्हासान उडटा, संतोशान उडटा. देखून संबंद आसल्या वेळार मात्र
नितळ मन नितळ काळीज आसल्या वेळार मात्र मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो जुबलेवाक अर्थ आसा आनी हो जुबलेव आमकां नवी दिशा दिता. आमी जाणाव आमच्या इस्कॉलाची परिस्थिती कशी आसा. फाटल्या दिसांनी आमी DSSच्या पाद्रापांनी सक्कड इस्कॉलांची एक सुकण्या नदर घेतली. हांगासर चड भुरगीं नात इस्कॉलांत आनी आमची बोवारेंचींच भुरगीं खंय पयस दुसऱ्या इस्कॉलांक येतात आनी ते दळा ह्या इस्कॉलाची नवी दिशा कसली जायी आनी हांगासो भुरग्यांचो संको चडयचे जाल्यार परत आमी बांदल्ल्या ह्या इस्कॉलांतय मोगाचो बांद आमी घडोवंक जाय आनी तो वळू पवित्रत्म्याचे उमाळो आमच्या काळजांत हांव उमाळून येतलो. जशें मनशां सांगाता मेळटना कुरपा उमाळून येता तो कोणीय मनीस जावं दी खंयच्याय धर्माचो जावं दी मनीस म्हणल्या खातीर आमी सांगाता येता आसतना देवाची कुरपा ती उमाळून येता आमचे थंय. नवो संबंध घडता आसतना हँडशेक दिता आसतना या दोळ्याक दोळे लावन पळयता आसतना काळजाक काळीज मेळटाना नवो संतोश उमाळून येता. तशें ह्या संस्थांत वावुरच्या सर्व सिबंदी वर्गाक पळयतना शिकच्या सक्कड भुरग्यांक पळयता आसतना आडळते चलोवच्या आडळते मंडळीक पळयता आसतना आमकां एकामेका थंय असलो संतोश उमाळोन आयलो जाल्यार तवळ मात्र हो जुबलेव फळां भरीत. आज देखून आमी परत आमचो संबंद एकामेका थंय संस्थ्या थंय तांचो वावूर तेल्यान थंय ताचें आडळतें चलयतल्यान थंय ताचे खातीर वावट काडिल्ल्यान थंय कसो आसा म्हणून एक नदर घालूंक आनी परत ह्या संस्थ्या थंय मायपास दाखोवंक संबंद आनीक घट करूंक ताका नवी दिशा दिवंक सांगाता वावरूंक देवाच्या उतरान आमकां एक दिशा दाखयल्या. देखून तुमकां खंडीत जावन जुबलेवाची शुभाशय पाठयता तुमी काडिल्ल्या वावटीक आनी फुडल्या दिसांनी हें इस्कॉल आमच्या भुरग्यांच्या गरजे खातीर केल्लें आमच्या कुटुंबाच्या आदाराक केल्लें आनीकी बळादीक आनी फळादीक जावं दी म्हणून मागता. उबी रावया आमची प्रार्थना मागणी देवाक भेटोवन दिवया. सर्गींच्या बापा, आमच्या पवित्र सभेच्या मुखेल्यांक तुज्या भरपूर बेसावांनी भर. तांच्या जिवितांत तुजी खुशी कर. सदांच तुका हरसूंक तांकां आदार दी आनी तांच्या ताबेन दिल्ल्या लोकांक तुज्या वाटेन चलोवच्याक तांकां गरज असो आदार लाभय म्हूण मागता हांव. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. राजकीय मुखेल्यांनी सेवेचो सारको अर्थ समजून राष्ट्राच्या बरेपणा खातीर आनी गरजेवंतां खातीर निस्वार्थी सेवा दिवंक अशें तांच्या सेवे मुखांत तुका हरसूंक आनी महिमा दिवंक तांकां तुज्या कृपेन भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या इस्कॉलाक वर्ते मार्गदर्शन आनी गरज आसचो सर्व रितीचो आदार दिवच्या आमच्या गवले बापांक आनी याजकांक तुज्या जानवयेन भर.
तांच्या गवळीक वावरांत गरज आसचो सहकार सर्वतां लाभाशे कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. फिरगेजीच्या आनी इस्कॉलाच्या अभिवृद्धी खातीर कळमीत नासतना निस्वार्थी सेवा दिवच्या आमच्या विगार बापाक बऱ्या भलायकेन सांबाळ. तांचेर तशे हांगासर सर बेटवणी करच्या सर येजाकांक दियोकोनाक फिरगजेंत आनी इस्कॉलान सेवा दिवच्या होली क्रॉस कॉवेंताच्या धर्म भयणीक तुज्या कृपाळ आशिर्वादांनी भर. तुजे मिसां फळादीकपणी करो पवित्र आत्म्यांचे बोळ लाभय. ह्या इस्कॉलान सेवा दिवन हे संवसारी जिवीत संपोवन तुजेशी पावोल्ल्या सर येजाकांक धर्म भयणीक ससनाचो विशेव लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या इस्कॉलाच्या फळाच्या बंडपाक आनी आईच्या संभ्रमाक आदार दिल्ल्या सर दणितेन तूं उदार जा. विविध रितीन कुमकेचो हात दिल्ल्याचेर फिरगेर लोकांचेर वावर केल्ल्या सर वावऱ्याड्याचेर इस्कॉलांत शिकच्या भुरग्यांचेर तांच्या कुटुंबाचेर जुबलेबाच्या मुखेलपण घेतल्या सर्वांचेर तुजे कृपेचो शिवर ओत म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे इस्कॉल तुज्या हाती समर्पित हांव. इस्कॉलाच्या अभिवृद्धीक गरज आसची सर संपन्मुला लाभय. इस्कॉलान सेवा दिवच्या शिक्षकांक तांचे ताबेन दिल्ल्या भुरग्यांक मौल्याधारीत शिक्षण दिवच्याक जणवाय दी. सर भुरग्यांक शिकपांत उर्बा आनी शिकाप जोडूंक गिन्यान लाभय. सर रितींची संरक्षण आनी बरो फुडार तांकां फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या आमच्या मोगाळा बापा तुज्या मुखार दवरलेली मागणी दयेन मानून घे. जें कितें आमकां गरज आसा प्रत्येक जावन आमच्या ह्या संस्थ्याक इस्कॉलाच्या अभिवृद्धी खातीर ती कृपा आनी तें बळ आदार आमकां सदांच लाभय. तूं जो जी येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन.
फुलांती परमळो सुवात दितात भोवती तशी संसारीची न्ही आमची तुका ती मानवून दी जशी फुलांती परमळो सुवात दितात भोवती तशी संसारीची न्ही आमची तुका ती मानवून दी पण तुगे बापा उडो ओतो वासो दाकारोस काळसींतलो फोलांच्या वांगडासो पण तुगे बापा उडो ओतो वासो दाकारोस काळसींतलो फोलांच्या वांगडासो म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकणी महिमेक आमच्या सिरस्पर्ती म्हणून घे भोव मोगाळ बापा तुवें केल्ल्या उपकारां खातीर हो वाकडणेचो यज्ञ तुका आमी समर्पिता आमकां फावो नासतना तुवें दिल्या ती देणी तुज्या नांवाचे महिमेक भेटोवंक आमकां फावो कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराथै उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया यशानी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वतई आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो आमच्या दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिनवासतां जाल्यार हे तुजें समकां आनी एक देणे आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकुल सडना तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता देखून सर्ग आनी संसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय बापा कोरोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रत्मेचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता उदेंती तावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक आशा परस जातूं जमयता साई देखून बापा कलतेपणी आमी हें मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रात्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताची आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता तो पराधीन जालो ते रातीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात
ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची. तेच परीन जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी समेस मनशां पसत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावट तसो गुटू परगटुया. जेसू तुझे वरा आम्ही समर्पता, तुझे पुन्हा जीवन आम्ही परगटा, तुझ्या येल्या सौम्या जेसू आम्ही बापा आमचे सडवणे पासत तुज्या पुतान सोसलेल्या कश्ट मरणाचो, ताच्या नंबरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार सडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसाव. देखून आमी उपकारी खाळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगास जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिजेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान बर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये बो भगवान आमकां मरयेच्या भगवान जुजेच्या तुज्या भगवान धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी सुमेस्त भक्तां सांगता तुवें विंचून काडिल्ल्यांच्या दायज जावन आमकां वांटो मेळ्ळो. तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, ह्या बले वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी, तेचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांस आमच्या भगवान बापाच्या पेटर पौल सल्लाना आमच्या गवळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या समेस गवळ्या आनी मनेऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगती ह्या संवसारान वाट सुरजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक तुजे इश्टगतीन ह्या संवसारांत अंतरल्या समेस्तांक मायपासान तुज्या आराजान घे. ते आमी तुजी महिमा बघून सासणाक दादोशी जाताल्या म्हूण आमकां भरोसो आसा. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं ताचे उदेशी सगळे बरे वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजो वरवीं त्यास जेजो सांगाता त्यास जेजो थंय पवित्रत्मेच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावोया. बापा सर्गेच्या तुझे नाम पवित्र तुझे राज
स्वर्गार जाता तशी संसारान आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळमेन पडो दिवं पूण वायटांतले आमकां निवार आमकां निवार आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बोरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय रसवर्ती पदवी आनी महिमा तुजी ससना त्या ससना समये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दियेन एकवटान सांबाळ तुमची येतें राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक समयेची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो माया मोगाचो आनी एकवटाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढले आमची काकूळ देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढले आमची काकूळ देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शिळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी मित्रांक समका भलायकी मेळटली काळीज मोजे आशेव आसा काळीज मोजे लालेव आसा ये जेसू सेवच्या तुका ये वेगी मुक्ता भयण्या तुझ्या काळीज मोजे आशेव आसा काळीज मोजे गौरी हांव तुजी शेळी
कसो मोसो जाता ये बेगी हांव मोग तुजो करता काळीज म्हजे आशिव नसा काळीज म्हजे लारेव नसा ये जेजू सिमच्या तुका ये बेगीन भोगतांग येण्या तुज्या तुझो बघून काळीज गायता गाया सर्गीच्या काना दैवीक तुझ्या देण्या जीवन जाला पावन उडो जाऊन येता अज्ञा बिडार करता म्हाका दिता मोदी तुता पळयता आवडो कसो हांव तुजो उपकार काळीज म्हजे आशिव नसा काळीज म्हजे लालेव नसा ये जेजू सिमच्या तुका येण्या तुझ्या काळीज म्हजे आशिव नसा काळीज म्हजे लालेव नसा ये जेजू सिमच्या तुका ये बेगीन भोगतांग येण्या तुझ्या Gesù tuka stilat mata Erga tuka gelap tuka harta ani seda Erga tuka gelap tuka harta ani seda तुकाच दिल्यात माता
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमचे उपकारी मन तुजे थंय दाखोवंक आमची दानां आमी तुका भेटयली आनी ती संस्कारून तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत तुवें आमकां दादोशी केली. ह्या आत्मीक पोशणाचे गटयन आनी संतोश बरीत काळजान अदीक व्हडे भक्तीन तुजी सेवा करूंक आनी दिसान दीस चड तुजो मोग बगूंक आमकां फावो जावं म्हूण आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. एक घडीभर आमी बसया. आज पवित्र बलिदान भेटवण देवाक अर्गां दिल्ल्या तशेंच आमचे बसत मागल्ल्या मंगळूर दियेसीच्या गवळी बापांचो उपकार बावुरता. सह भेटवणी केल्ल्या सर्व याजकांक देव बरें करूं. मी सतच सर्वांनी इस्कॉलाच्या वाठाराक वचे आनी सकाळीचो नाश्तो स्विकार करचो. उपरांत सिल्वर जुबली ऑडिटोरियम लागीं आमी सर्वांनी जमा जावचे. सिल्वर जुबली ऑडिटोरियमाचें उक्तावण आज सकाळीं 11:15 10:45 थंयसर आसतलें. आमी सर्वांनी ह्या कार्याक उपरांत हजर जावचे. आमी सर्व उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्व बुजवणेचो देव तुमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी आपले सवस्त कायेन तुमचें जिवीत भरूं. आमेन. सर्व आकांतांतली तो तुमकां वाटावं आनी तुमची काळजां आपल्या मोगान तीर करूं. आमेन. भावार्थान बरवशान आनी मोगान तो तुमकां भरूं आनी ह्या संवसारांत तुमचें जिवीत बऱ्या करण्यानी फळादीक करून सासणाच्या सुखाक तो तुमकां पावो. आमेन. आनी सर पोदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसो. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. फातिमा सायबेनी आमचे शिरोतीनी वंदन करता काळचे पोनी तो मायामची राणी. वंदन करता काळचे पोनी तो मायामची राणी. फातिमा गावा नेमक्या ते गाबुर्या दिश्टी पडली ओळख सांगली सगळी वाटा कळली. दिश्टी पडली ओळख सांगली सगळी वाटा कळली. फातिमा सायबेनी आमचे शिरोतीनी वंदन करता काळचे पोनी तो मायामची राणी. वंदन करता काळचे पोनी तो मायामची राणी. मोगल पुत्र सोवे आमकां मोरी आशिर्वाद देव आमकां. देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.